आमी वो विचार आमच्या मनांत हाडया. देवान आमकां सगल्यांक कांयच उणें करूंक ना. प्रत्येकाक ताणें सगळें दिलेलें आसा. कित्याक ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्लीं आसा. ताणें आमचें सगळें आपलेंच रूप दवरलेलें आसा. ताची इमाज आमचें सगळें आसा. तर अशें आमकां सगळें ताणें दिल्लें आसा. पूण आमचे मदें कितें जाता, त्या संदर्भांत आमी त्या प्रमाणे वाडटा अशें जाता. प्रत्येकाक ताणें खेरीतपण दिलेलें आसा, युनिकनेस. आनी ताका लागून हें आमी खूब पाटी मानून घेना. आमी कितें करता, दुसऱ्यांक पळयता आनी तांचे सारकें जावंक सोदता. तें चुकीचें. आमी तो आमचें सगळें आसा, ताका एकवटोन आमी कितें जावंक जाय तें जावंक जाय. आनी ही जबाबदारी ताणें आमकां दिल्ली आसा. ही आमची कूड जावन आसा तो मोळो. पयले वाचपान आमी पळयलां, त्या मोळ्यांत बरें जावचें आसता आनी सोरान तें जाता. बरें जायना तें. कित्याक लागून जायना? आतां ते दिसा आमकां ताणें आनी एक वपार सांगलेली. बी हिंचोर पडटा पळय ते, हिंचे जमनीत पडटा पळय ते. ती जमीन कसली? भितरल्यान कितें म्हणून आसा आमी, खडकाळ, बेश्टीच कांटेरी, कितें जालां? बरी जमीन आमी आसा. बरी जमीन आमी कशें जातले? आमी जेन्ना देवाच्या एकवटान जियेतले तेन्ना आमी बरी जमीन जातले. कित्याक तेन्ना ताचें सगळें उपजावतलें. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच फळां दिवंक जायना, तशें तुमी म्हजें सगळें रिगून रावल्यार शिवाय तुमच्यांनी बरीं फळां दिवंक. ही फळां कोण दिता? तो दिता. म्हणून ताका रिगोवन आमी रावंक जाय. नाजाल्यार आमी आमकां तर रिगोवन रावत जाल्यार आमी त्या आपलेपणाक लागून बरें पळय तें आमी करचें ना, वायट पळय तें करूंक लागतले हांव. आनी हे परी आमी सारकें करचें ना. पूण आमी तर बरें जायत जाल्यार हें आमचें न्हय. ताका लागून त्या कुलवाड्यांनी कितें केलें, तें आपलें म्हणून धरूंक सोदताले. ना, हें बरेंपण देवाचें आनी देवाक आमी तें दिवंक जाय. ताका आमी मान भोवमान दिवंक जाय. हें आतां आमी सगळें समजल्या. आमकां कशी देवान रचलेली आसा, आमचें कितें जाता हें आयच्या वाचपांनी आमकां पूर्णपणे कळीत केल्लें आसा. पूण जितली आमी ताच्या एकवटान जियेतल्या तितली आमचे मदें शांती अदीक आसतली. आनी शांतीच न्हय, पूण तो आसा म्हणटच ताचो आनंद आमचें सगळें अदीक आमच्या सगळें दिसती पडटलो. नाजाल्यार पळयात, केन्नाच आमी दादोसकायेन कशी जियेना. सदांच कितें ना कितें म्हणटा दादोसकायेन आमी जियेतले. केन्ना? जेन्ना आमी जाणो की आमी जें करूंक जाय तें देवा सगळें केल्लें आसा आनी देव ताका फळां दितलो, आयज नाजाल्यार फाल्यां. पूण ताका लागून आमी शांतीन रावंक जाय, आजेरपणांत रावंक जाय. बाकीचें सगळें तो करतलो. बेश्टीच हेणें तेणें उड्डफट जावंक पावना. जाताना आमी ताका लागून आमी आमचेंच जिवीत मागीर कासावीस कोत्ता आनी देवाचेर मागीर तें घालता. ना, तें सारकें न्हय. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमी सदांच ताच्या एकवटान रावया. रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट. कितले पडे हांवें तुमकां सांगलां तें. कित्याक लागून सांगता? जेजू आमचें सगळें जियेता न्हय, तो ताका हो वेळ जाय. तो सदांच आपल्या जिवितांत ताणें आमकां दाखयला की सांजेचो तो वेळ बापाशी सारतालो आनी सकाळीं. आमी तर फळदायक जावंक जाय जाल्यार आमी जेजूक एकवटून रावंक जाय. आनी जेजू आमचे सगळे आपल्या बापाक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटून रावतलो. आनी हे परी देवपणांत आमी भाग घेतले आनी हे परी आमी शांतीन आनी सगळे बरेपणान जियेतले. तर हे भाशेन आमचे हात जोडया, उंचेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचें सगळें बरोवन येता, ताचें सगळें आमचें सगळें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. आमची चिंतना बरी वायट पोजली कितेंय जावं, त्याच प्रमाणे आमची भावना आनी आमी भितर सगळें
गच भरून दवरलेले आसा ते सगळे भायर काडया. जेजूच्या नांवान ते भायर काडून ताचे दवरले म्हणटोच तो तेनी थोड निर्मळ करून आपल्या पवित्रपणान आमकां भाग दितलो. कित्याक तो आमचे सगळें जियेता आनी ताका जितली आमी सगळें सोडून ताका चिटकोन रावता तेन्ना तो आमकां खरीपणी निवारतलो. ताणेंच आमकां सांगलां, तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. तो म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताचें आयकतलो. आकांतान हांव ताचे सांगाता आसतलो, ताका वाटायतलो आनी ताका व्हड करतलो. जेसू हें सगळें तुवें आमकां फाव केलें आनी करीत आसाय. फकत तुका हाजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां घोटाय दी, बाळगून दवर आनी धैर्य दी. धैर्य म्हणजे करेज दी आमकां. तर हे परी आतां ताच्या एकवटान आमी हे भाशेन वेळ सारलेलो आसा. तेच भाशेन रातची आनी सकाळची न्हिदच्या आदी आनी उठली म्हणटच वेळ सारया. आनी आख्खी रात आमची मागण्याची जातली. आनी हे मागण्याचे गोठायेन बाकीची वरां 24 जीं आसात ती आमी जेजू सगळें प्रत्येक सुस्कारान सादतेल्या, दुसऱ्यांक जेजूच्या ताब्यांत करतल्या. त्याच प्रमाणे आमचें सगळें कितें घडटा तें आनी ताच्या बरेपणांत आमी वाडत वेतल्या.